लैंगिक छळाच्या केशींत पत्रकार आनी अँकर रुपेश सामंताक धरपाक म्हूण मुंबय पुलीस गेल्ले, पूण फक्त फॉर्मालदादी करून परत आयले. रुपेशान हायकोर्टांत केल्लो जामीन अर्ज बांद्रा नोटारायज केल्लो. गोंय पुलिसाची टीम थंय वचून आयली. तांणी रुपेशाक धरपाक बांद्रा पुलिसांची मजत मागल्या. रुपेशाचे चवकशेंत सहकार्य कांयच ना, अटक चुकयता म्हूण पुलीस हायकोर्टांत कळयतले. ब्रेस्तार रुपेशाचो अटकपूर्व जामीन अर्ज हायकोर्टांत सुनावणेक येता. पत्रकार चलयांच्या लैंगिक छळाचो आरोप आशिल्लो पत्रकार आनी अँकर रुपेश सामंताक सोदपाक गोंय पुलिसांची टीम मुंबय बांद्रा वचून आयली. रुपेशान हालींच जामिना खातीर हायकोर्टान अर्ज केल्लो. हो अर्ज खंय बांद्रा नोटरायज केल्लो. पुलिसांनी ज्या नोटरीवाल्यांकडे अर्ज नोटरायज केल्लो तांकां सोदले. अर्ज बांद्रा रस्त्या कडेच्या दोग नोटरीवाल्यांकडेन नोटरायज केल्ले. रुपेश थंय आयिल्लो म्हूण तांणी मान्य केला. रुपेश खंय एकलोच आयिल्लो. नोटरीवाल्यांकडेन चवकशी केल्या उपरांत गोंय पुलिसांनी बांद्रा पुलिसांकडेन रुपेशाक धरपाक मजत मागल्या. बांद्रांतली हॉटेल्स, लॉज वा बाकीच्या सुवातींनी रुपेश खंय राविल्लो तो सोदचो म्हूण गोंय पुलिसांनी बांद्रा पुलिसांकडेन मजत मागल्या. रुपेश बांद्रा आसूं शकता, ताका थंय सोदचो म्हूण गोंय पुलिसांनी विनवणी केल्या. इतले मजगतीं गोंय पुलिसांनी रुपेश वापरतालो ती आनीक एक गाडी जप्त केल्या. ही गाडी खंय गुन्यांवा वेळार रुपेशान वापरिल्ली म्हूण एका पिडीत चलयेन जबानी दिल्या. ब्रेस्तारा रुपेशाचो जामीन अर्ज हायकोर्टान सुनावणेक येता. रुपेशा खातीर मुंबय सावन ज्येश्ठ वकील शिरीश गुप्ते आर्ग्युमेंट करतलो. पुलिसांनी रुपेश अटक चुकयता आनी चवकशेत सहकार्य दिना म्हूण कोर्टाक कळोवपाचें थारायलां. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार. स्कुलांच्यो व्हॅनी आनी पॅसेंजर बसींनी पॅसेंजर आनी भुरग्यांक लोणचें कशें कोमून व्हरतल्या गाडयेकारांचेर खंय आतां कारवाय जातली. कायद्याक धरून नासतनाय असल्यो गजाली चलतात. हायकोर्टान कारवाय करात म्हूण सांगले उपरांत आरटीओक जाग आयल्या. फुडले 1-2 दिसां भितर आरटीओ असल्या गाडयांचेर कारवाय सुरू करतले म्हूण आरटीओ प्रुडंटाक सांगता. गोंयांत बसी आनी स्कुलांच्या गाडयांनी लोक आनी शाळेच्या भुरग्यांक लोणचें कशें भरप नित्याचेच. पर्याय नाशिल्ल्यान लोक आसा तशे कोमून चल्ले. बसवाले आनी गाडयेकारांच्या बोल्सांत 4 पयशे मायज. प्रत्येक गाडयेक सिटींग कॅपॅसिटी थारायल्ली आसतनाय हें घडटा. आतां हायकोर्टान सांगल्या उपरांत सरकार आनी आरटीओक जाग आयल्या. असल्या गाडयांचेर खंय रोखडीच कारवाय जातली. सरकाराक हायकोर्टाची नोटीस मेळ्ळ्या. मर्यादे भायर बस, रिक्षा वा मोटारीत लोकांक आनी शाळेच्या भुरग्यांक भरचे न्ही. खंयच्याय गाडयेची पॅसेंजर मर्यादा वाडोवन दिवची न्ही. आदेश मोडपी गाडयेकारांचेर मोटर व्हेइकल कायद्या खाला कारवाय करची. 2 दिसां भितर हायकोर्टाचो आदेश लागू करतले म्हूण आरटीओ सांगता. तांणी डायरेक्शन दिल्लें आसा की ओवरलोडिंग करून स्कूल बसींनी किंवा ऑटो रिक्षा जावं अशी कितें मिनी बस कितें आसा तितून भुरग्यांक व्हरचें न्हू म्हणून. सिन्स इट इज इनवॉल्विंग द रिस्क टू द लायफ ऑफ दीस चिल्ड्रन. ते शिवाय तांणी कांयच ऑल्ट्रेशन ह्या गाडयांचेर करूंक दिवचें न्हू हेंय सांगलेलें आसा. इन द फोरगोईंग प्रोसेस लिस्ट एक भुरग्यांचें दवरचें मिनी बसीन. आनीक एड्युकेशन डिपार्टमेंटान तशें ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान एक हेल्पलायन नंबर सुरू करचो फॉर कंप्लेंट्स. ती ऑलरेडी आमची हेल्पलायन नंबर आसा. ताचेर कितें कंप्लेंट आसली जाल्यार ते हेल्पलायन नंबराचेर आमकां SMS धाडलो सुद्दां जाल्यार वी वील टेक एक्शन अगेन्स्ट दीस. सिन्स दिस ऑर्डर इज कम इन टू फोर्स वी हॅव टू स्टार्ट इमिजिएटली विथ दीस. एंड probably in a day or two we will see that our officers are on the roads. पब्लीक ट्रान्सपोर्टरांचो विस्वासपाचो पर्याय ना आनी स्वताची गाडी परवडना. सध्या स्कुलांच्या भुरग्यांक असल्यो व्हॅनी सोडून पर्याय ना. आतां गाडयांक खंय सिटींग कॅपॅसिटी वाडोवन मेळची ना. व्हॅनी आनी बसींचेर कारवाय करतना स्कुलाच्या भुरग्यांक पब्लीक ट्रान्सपोर्टाची वेवस्थाय सरकाराक जाग्यार घालची पडटली. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. घेऊ एक विराम.